तुमचें नांव कितें? कुतबुद्दीन मुजावर. वय रावता तुमी? हांगा जेटे मुराबाद. तुमकां आतां इतलो तेंप कोळशाक लागून खूब त्रास जालो न्ही? सारकें सांगता ते. आनी कितें सांगूंक शकता तूं तेन्ना कितें कितें त्रास जाल्ले? सांगपाचें तर चड आसा. आमचे सगळ्यान बरें आमचे भुरगे आसा न्हू. आतां आमचे म्हाजे भावाचे चेडूं डिलिव्हरी जाली तेचे भुरगे धाकटे. ते हांगा तेंकां दवरपाक मुश्कील जाली. कित्याक सांग पांय आत्तां आमी हे साफ केलेले टायल्स तेन्ना ते पांय आमचे मेळे जाता. आतां भुरग्यां तरी कितें करता तुमी सांगात. असले आमी परिस्थितीन रावता आमी. आनी तुमच्या फॅमिलीन कोणाक ब्रिदींग स्वास घेवपाक त्रास जातालो तेजे पळय? पयलीं जाल्ले. तेन्ना काय आमच्या हांगा समोर एक हांगा प्लांट तुमी पळयतात ते समोर प्लांट आसा. तेन्ना तो ते सुरू जाता तेन्ना आमचे एक म्हातारे म्हणून आसले 60चे वय ते मोडून पडले. कितें जालेलें ती? तेका तिचा एक आनी आतां कोळसो आजून चालू आहा हिंगा न्ही? अजून चालू आसा आनी आमी रावतले तेन्ना. कोळशाक लागून आनी कितें त्रास जाता तुमकां हिंगा? आनी खूब भुरग्यांक ते शिकपण खूब येता आनी नांव जाता ते आमचे प्रणव येता तेजे. हे कुळगना व्हायरसान व्हडलो आमचो यो येता. हे रोग आमकां जाता. एक खाली 5 मिनीट बाद आमी उगडे जाय आमचे टायल्साचे तुमी बोट लागून समजतले कितें काड्या जाता. इतलो बोट जाता. तेन्ना आमी केलें की चुकून येता तूं आमचे घडयेसून काडे हे येता. हांव मजगांव सिटीजन आहे, दामोदर देवकर आहे आणि ल्हानपणासूनच हांगा रोजन वाडल्या. आतां आमच्या कोर्टान जो कोर्ट हँडल करता मडमुगांव कोर्टान त्या खातीर कितलेशाच लोकांक रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम TB अशे डिसीजीस जावन सगळ्या लोकांक हेल्थाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो हो कोल आसा पळय तो आमच्या स्टेटीक कांयच फायदो करना. आमच्या स्टेटीक तो यूज जायना. ते प्लस ते सेस हे करून ते तेंच्यांनी पयशेय भरूंक ना गोवा स्टेटीचे. फाटल्या दिसांनी तेंचे न्यूज येताले पेपराचेर. मागीर तो कंट्रोल करपा खातीर म्हणून हांगा आमचो लोकल MLA आसा पळय मिलिंद नायक, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी MPTचो चेअरमॅन, तेंच्यांनी ह्या दिसांनी प्लांटेशन केल्लेलें अंडर CSR फंड. त्यांनी सारखे लोकांच्या डोळ्यार उदीक पुसपाची कामां येयली. जेन्ना ती झाडां लायली आनी रोखडीच जेन्ना ती डिजॅपियर जाली ना जाली तेन्ना हांवें जेन्ना कंप्लेंट आमी रिपोर्ट केल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, पोलिसाक, तर तेंच्यांनी असो अहवाल दिलो, रिपोर्ट दिलो की ती झाडां नासली तर तेंच्यांनी ती झुडपां लायिल्ली म्हणून आनी ती झुडपां ना जाली म्हणून थंयसून ऑटोमॅटीक. सो हे कोळशाचेर कसलेच कोणाचें नियंत्रण ना आनी हो बंद जावपाक जाय. लोकांक त्रास करून, लोकांच्या हेल्थाक त्रास करून हो हांगा कित्याक हाताळो गेल्लो वयता तो म्हाका कळना. तो काय हांगासरल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिना, काय तेजो सपोर्टूय ना, काय ना. पयलीं कोर्टान भरपूर एम्प्लॉयमेंट आसताले म्हणजे लोकलांक हांगासल्या स्थानीक लोकांक. कित्याक पयलीं थंय जनरल कार्गो हाताळो गेल्लो वयतालो. आतां मडमुगांव कोर्टान इन एडवान्स तो मेकॅनिकल ओवर हँडलिंग प्लांट बीन थंयसरलो कट स्क्रॅप करून इन एडवान्स तांकां वेकेट करून दिला. म्हणजे तांकां कोल लार्जली हँडल करपाक रेडी प्लॅटफॉर्म दवरला तांकां तेंच्यांनी. आतां ह्या टायमार पॅन्डेमीक टायमार आतां लोकांक कामां मेळना. आतां तो कोळशा खातीर हांगा लोकांक कसल्याच कोणाक काम मेळना. आतां तो कोळसो बंद करून बाकीचो जनरल कार्गो कित्याक हँडल करना? ते कंटेनर्स आसा, क्रूज शिप्स आसा हाडपाक शकता ते. पयलीं ते धान्य हँडल जाताले. असले कार्गो कित्याक हाताळे गेल्ले वचना कोर्टान? जाल्यार ते परत हँडल जावपाक जाय लोकांक काम मेळपा खातीर हांगा स्थानिकाक. आनी अशे जे हे हेल्थाक आनी हेका प्रॉब्लम करता कार्गो पळय तो ह्या कोर्टान हाडपाचो न्हू, तो बंद जावपाक जाय. आमकां गोंयान कोळसो नाका. हांव शंकर भोवजी आनी मडमुगांवान रावता. हांव आयज जे आमकां कोल पोल्युशनाचे जे प्रॉब्लम चालू आहा गेली 20 वर्सां जालीं आमी हे फेस करता. पूण आतां हो मुवमेंट सारको वायडली स्प्रेड जाला ऑल ओवर गोवा. कित्याक आतां गोंयच्या लोकांकूय कळोन चुकला की कोल पोल्युशन म्हटल्यार कितें तें. पयलीं हे कोल पोल्युशन फक्त मडमुगांवान मर्यादीत आसतालें. मडमुगांव एंड वास्को. मडमुगांवचे लोक, वास्कोचे लोक बॉब मारून थकले.
पूण जेन्ना आतां डबल ट्रॅकिंग आनी मोल्या डिफॉरेस्टेशनाचे तेंच्यांनी प्लॅनिंग केलें तेन्नाच्यान हो इश्यू जो आहा तो सारको हायलायट जाल्लो आहा तो. आनी दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीस करप्ट पॉलिटिशियन्स आनी जो सद्याची जी पार्टी रुलिंगान आहा तेंचो जो नॉनसेन्स एजेंडा आहा ओके तो जावन आहा फक्त अदानीक सपोर्ट करपाचो. सो आमचे प्रॉब्लम आतां कितें हो जो कोल हँडल जाता न्हू पयलीं 10 नंबराचेर हँडल जातालो कोल हो आनी मागीर तो कोल 10 नंबरावयल्यान बंद केलो तेंच्यांनी. सो तेच्या उपरांत BJP जेन्ना पावरान येयली तेन्ना गेल्या 15 वर्सान तो हांगासर बर्थ नंबर 3, 4 हांगासर हँडल जावपाक स्टार्ट जालो आनी इट वॉज गिवन टू अदानी अँड जिंदाल बाय MPT. सो मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन म्हणटा आमचे मुर्मुगांवचे MPTन आमची वाट लायले. आमी MPTचोच निशेध करता आतां कित्याक MPT असली नॉनसेन्स कंपनी हांगा नाका आमकां. कित्याक सांग MPT आतां सगळे ऑल ओवर गोवा कॅप्चर करपाक सोदता. 50% ऑफ कोस्टल लायन ते कॅप्चर करपाक सोदता. फॉर वॉट? वी आर अ टुरिझम स्टेट. आमकां गरजूच ना, आमकां हे कोळशाची विशयाची गरजूच ना. पूण आमकां जबरदस्ती सेंटराच्या प्रेशराचेर मोदी गव्हर्मेंट आहा तो अदानीक सपोर्ट करता म्हणून आयज हे सगळे नाटक चल्लेले आहा. आनी हो अदानी कोण? हो अदानी आयज जो सगळ्यान इंडियन व्हडलो बिझनसमॅन हेका सपोर्ट करून 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 आख्खे इंडियेची करन्सी हेच्या हड्ड्यार घातल्या हेंच्यांनी कितें. आनी आयज ह्या लाडक्या अदानी खातीर आमकां मुर्मुगांवच्या लोकांक हे मारून उडोवंक सोदता. सो कॉन्सिक्वेन्सीस आतां ट्रान्सपोर्टेशन कोलाचें जेन्ना जाता हांगाच्यान बळ्ळारी गाडये वयता ओके. सो गेले 20 वर्सां हे सगळें चालूच आहा. कितले लोक रस्त्याचेर एक्सिडंट जावन हे गाडयांच्या पोना बिना बीन कित्याक सांग रोड नॅरो आसल्या कारणान एक्सिडंट जातातूच. सो एक्सिडंट जावन कितले लोक मेले, पोल्युशनान कितले लोक मेले आनी हे आतां जे कोलाचो इफेक्ट कॅन्सर, लंग्स प्रॉब्लम मागीर अदर कोल रिलेटेड डिजीज हे जे सगळे आहा हे आमकां सगळ्या मुर्मुगांवच्या लोकांक इफेक्ट जावपाक लागले हांगासर. आनी आयज लोक कोण आवाज काडटा तेका हो सरकार प्रेशर करता. हांगा लोकल MLA ही इज अ मिनिस्टर फॉर 2 times 2 टेन्युअर काडले तेणी तरी पूण तो तेचेर एक्शन घेयना बिकॉज ही इज हँडलिंग ऑल ऑपरेशन्स इन पोर्ट, स्टिवर्डरिंग मागीर रेल्वे रॅक कवरींग मागीर बाकीचे लेबर सप्लाय कितें ट्रान्सपोर्टेशन तेचें आहा. सो तेचे सगळे हांगा बिझनस आसल्या कारणान लोकल MLA इज ऑल्सो नॉट सपोर्टींग. सो म्हाजो एक डिमांड आहा की हे सगळे अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी एक जावन हेचो निशेध करपाक जाय कोलाचो. कित्याक आयज हे आमचेर येयला कितें फाल्यां आख्खे गोंय कवर करतले आनी गोंयचो सत्यानाश ऑलरेडी जालो. सत्यानाश करपाचो आनी कांय उरोंक ना. कित्याक सांग जेन्ना हेंच्यांनी आमचे रिवर नॅशनलायज केले रिवर्स तुमकां कित्याक जाय आसलेले? रिवर नॅशनलायज केले न्हू तेन्नाच्यान आमचेर पाड पडपाक स्टार्ट जाली. सागरमाला जो प्रोजेक्ट आहा दॅट इज ओन्ली फॉर कोल, हायवे एक्सपान्शन्स ओन्ली फॉर कोल, डबल ट्रॅकिंग ओन्ली फॉर कोल. सो आमकां एक क्वेश्चन मार्क पडला हांगासर कितें की आमी हांगा जगपाचें काय मरपाचें. सरकार आमी विचारूंक सोदता तुमकां आमच्या मड्याचेर पयशे करपाचे आहा लोकांक मारून उडोवन. लोकांक जर नाका न्हू वी आर अ डेमोक्रेटीक नेशन. लोकांक जर नाका न्हू सपोज जाल्यार तुमी लोकांचें आयकून तुमी हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाचो. तरी पूण तुमी स्टॉप करूंक सोदिना. दॅट मिन्स डेमोक्रेसी हेंच्यांनी काबार करून सोडल्या कितें आनी डिक्टेटरशीप करपाक उठल्या ओके. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की आयज एक जावपाची गरज आहा. आख्या गोंयकारांनी पार्टी लायन सेपरेट दवरा. एक सगळे आमी एक जावया सगळे जे कोण आहा NGOs एक्टिविस्ट सगळे पार्टीज बीन आनी हेचो निशेध करया. आयज जर निशेध करना जाल्यार आमचे जे फुडार आहा फ्युचर आहा आमचो तो आमचो फ्युचर सगळो पाड जातलो. इट वील बी लायक कोल ब्लॅक अँड ब्लॅक. सो रायट नाव म्हाजो जाल्यार एकूच स्लोगन सेव गोवा फ्रॉम कोल, सेव गोवा फ्रॉम कोल, सेव गोवा फ्रॉम कोल.